फाटल्या 24 वरात एकूण 70,652 कोरोना केसींची भर. भारतातलो कोविड-19चो आकडो पावला 28,369,025. पंचायत डायरेक्टरान धाडलेले नवे सर्क्युलर सारजोरा पंचायत फोरमान न्हयकारले. गरज पडली जाल्यार कोर्टात वचपाची दाखयल्यात तयारी. बिरेस्तारा आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची 76वी जन्मतीथ मनयली गोंयभर. गांधीचे यादीन सगळीकडेन घडोवन हाडल्यो विविध कार्यावळी. माटोळेचे सामान जाला हिसपा भायर म्हारग. लोक नाविलाजान घेतात म्हारग फळफळावळ. पूण नानोडकारांनी अंदू बाजारांतले गर्दे बदला धरलो रानाचो मार्ग. येवकार गोवा 365च्या खबराचित्रात सगळ्यांक येवकार. पळयात खबरो विस्तारान. भारतातलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 28,36,925 पावला. फाटल्या 24 वरात एकूण 70,652 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. मरप्यांचो एकूण आंकडो 53,866 पावला. जाल्यार 20,96,664 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. बेरेस्तारा 60,091 जाण बरे जाल्यात. भारतात एकाच दिसा 69,652 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. भारतात आतामेरेन 28,36,925 कोविड केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 7 लाखांचेर पावलो. 54,017 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला. 20,37,870 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड त्रास सोंसलेली 5 राज्यां. महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 6.28 लाख केशी आसात. तमिळनाडूत 3.49 लाख, आंध्र प्रदेशात 3.6 लाख, कर्नाटकात 2.49 लाख आणि उत्तर प्रदेशात 1.62 लाख केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 3 लाखां परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. 1.53 कोटी लोक बरे जावन घरा गेल्यात आणि 7.91 लाख लोकांक मरण आयला. कोरोनाक लागून सगळ्यांत चड खास्तिको काडपाक लायिल्ले 5 देश. हातूंत अमेरिका, ब्राझील, भारत, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेचो आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. अंदू माटोळेचे दर वाडल्यात आणि माटोळेचे सगळेंच सामान मेळटलें अशें दिसना. देखून आमी इश्ट परिवार मेळून रानात गेले आणि थंयच्यान माटोळेचें सामान पुंजायलें. नानोडकारांनी सांगलें. माटोळेचें सामान हाडपा खातीर अंदू बाजारांतले गर्दे बदला ह्या तरणाट्यांनी रानाचो मार्ग धरलो. कसो तो पळयात. माटोळेच्या फळांचे दर सगळ्यांकच कोताक येनात. म्हणटकच दिवचल नानोडेच्या कांय तरणाट्यांनी ठरयलें बाजारांतले गर्देत वचून रिस्क घेवचे परस आनी पयसो फुकट घालोवचे परस सैमाच्याच आंगणात या आनी आमकां मेळटा ते पुंजावन हाडुया. आनी ते गेलेय बी. कांगल्यो, कवनाळां, माटकुळो, केवळीचे दोर, चिड्डो, हरण, शेरवाडा अश्यो जायत्यो गजाली हाडल्योय बी. ह्या निमतान 2 गजाली जाल्यो. गणपती बाप्पा म्हऱ्यात ताका जाय तसल्यो सैमीक वस्तू हाडपाक मेळ्ळ्यो आनी इश्टा बरोबर बेस बरी सैम भोंवडी जाली. हांव नानोडचो. वर्सांत आमी हांगासर आमचे हे सगळे म्हाजे दिसता ते सगळे म्हाजे काजी आहा. तेतून हांव यंदा चवथी खातीर सामान रानान जे सामान मेळटा वेगवेगळे ते हांव लागीं करपाक येता. पण अंदू कोरोना खातीर कितें आतां अंदू सामानाक तितले हे आसता काय ना तें कळना. पण मेळटले काय ना तें कळना. कित्याक सगळेच भुरगे हांगासर सामान घेवंक अशें लागीं करपाक भोंवता आनी तेचे म्हाज्या वांगडा हांगासर आमच्याच गांवांतले भुरगे येयल्ले आसा आनी ते म्हाका बरें आमच्या रानान काजीनी मेन म्हणजे आतां कांगल्यो, कवनाळा, माट्टुला, तशेंच केवणीचे दोर जेतून माटी बांदता ते मेळटा. तशेंच हरण मेळटा. तशेंच आनी चिड्डो आनी शेरवाडा अशे खूब तरेचे आयटम आमकां वर्सांत मेळटा. पण अंदू कोरोना खातीर तितले म्हाका कितें अशें हे सामानाक मातसो फरक पडलेलो आसा. आनी कांय ना तशें सांगपाचें म्हणजे. माटोळेची रेट कितें आसतली बाजारांत ती सांगूं येना सामानाची आनी तितून सामान मेळटलें अशें गॅरंटी ना. ताका लागून आमी कितें केलें ह्या फावटी ठरयलें की आमी फ्रेंड सर्कल 4-5 जाण मेळया आनी या कितें मेळटा तें पळोवया. आनी तितून आतां कितें जालां आमी येयल्ले आसा सद्या आनी थोडें फार आमकां तशें मेळ्ळा सामान.
ते आतां आमी लागीं केल्या. गोवा 365 खातीर नानोडच्या रानांतल्यान महेश गोवेकार. अंदू माटोळेचे बाजार वेगवेगळ्या स्वरुपात पळोवपाक मेळ्ळे. म्हापशां तर माटोळ्यो ऑनलायन गेल्यो. पालिकेन 4 सुवातांनी बाजाराची विभागणी केल्ली. पणजेचो बाजार मार्केटात भरचे बदला मांडवीचे देगेर भरलेलो दिसलो. विशेष म्हटल्यार पारंपारीक विक्रेत्या बरोबर तरणी पिळगी आनी हेरशी केन्नाच बाजारात वस्तू घेवन विकपाक न बसपी लोकय पयलेच खेपे सामान विकतना दिश्टी पडले. म्हापशेचो बाजार तसो गोंयांत फामाद. मध्यवर्ती सुवात आशिल्ल्यान वेगवेगळ्या उत्सवांच्या वेळार लोक बाजार करपा खातीर ह्या शारांत गर्दी करतात. पूण अंदू कोरोनाचे फाटभुंयेर हो बाजार मुख्य बाजारा पासून पयस गेला. बोडगेश्वर देवस्थानाच्या वाठारांत, करसवाड्यार, कुचेले आनी खोर्ले अशे 4 कडेन विक्रेत्यांक बसपाक दिल्या. पूण दोडामार्ग, बांदा, काणकोण सावन येवपी विक्रेते अंदू थंय झळकले नात. ह्या बाजाराचें वेगळेपण सांगता नगरसेवक तुषार टोपले आनी पळयात कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें. पार्किंग मोठ्या प्रमाणात आसा, म्हणजे लोकांक पार्किंगे खातीर हांगासर धांवची गरज ना. आणि ह्या बोडगेश्वराच्या प्रांगणात 60 लोक बसल्यामुळे लोकांची सोय बरी जाल्लेली आसा. म्हणजे ह्यामुळे जो बाजारात दर वर्सा नगरपालिका बाजारात जी माटोळीच्या खरेदी खातीर गर्दी पडटाली, तशेंच लोकांक पार्किंग सोदची पडटाली. आयज आमी हांगा पळयतात की कसल्याच प्रकारची लोकांक पार्किंग सोदची लागना. लोक सुशेगाद आपली गाडी पार्क कर, खरेदी कर आनी वचा. आणि त्याचबरोबर ह्या खेप अनेक लोकांनी ऑनलायन माटोळी घरपोच करपाची सोय केल्यामुळे खूबशे, जो म्हाका दिसता म्हाज्याच कडेन एक 4-5 जे ऑनलायन ज्यांच्यांनी सर्वीस चोवल्या तांकां हांवें विचारलेले, तर ते सांगता सादारण ते सगळ्या लोकांची टॅली केली तर 1000भर लोकांची ऑर्डरी तेंच्या कडेन आसा. म्हणजे तितकेच आमकां आमी पळयतात की 1000भर लोक ह्या माटोळीच्या बाजारा पासून घरा रावन शॉपिंग करतात. आनी हो पणजे भरलेलो माटोळीचो खाशेलो बाजार. मांडवी न्हंयचे देगेर रस्त्या कुशीक भरिल्ल्या बाजारांतय तशी बरीच गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. आता 50,000चो करता, 1 लाखाचो करता कितें त्या प्रमाणे आतां तितलो येवपाक ना म्हणून 1 लाख बी जाता. हाडटा म्हणल्यार मागीर गाडी बिडी सगळी आसा. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार, पणजेच्यान अमर चावरिया. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 28% विद्यार्थ्यांच्या घरांनी लायट ना. 27% विद्यार्थ्यां कडेन डिव्हायस ना. शिक्षणाच्यो पर्यायी पद्दती विद्यार्थ्यांक एक समान दर्जाच्या शिक्षणाची खात्री दिनात. शिक्षण मंत्रालयाच्या आदेशा प्रमाण NCERTन केल्ल्या सर्वेक्षणांतल्यान ही गजाल उक्ताडार येयल्या. कोरोना महामारीक लागून विद्यार्थ्यांचेर ऑनलायन शिक्षण घेवपाची पाळी येयल्या. पूण ऑनलायन शिक्षणाचो हो पर्याय सगळ्याच विद्यार्थ्यांक गरजेचो थारला असो ना. कोरोना महामारीक लागून शाळा बंद आसात. ताका लागून शिक्षण मंत्रालयान हेर पर्यायी मार्गान विद्यार्थ्यां मेरेन शिक्षण पावोवपा खातीर ऑनलायन शिक्षण पद्दतीचो वापर केल्लो. पूण हो पर्याय सगळी कडेन प्रभावी ठरतना दिसना. हो सर्वे करपा खातीर स्थापन केल्ले समितीत NCERT, NIEPA, CBSE, KVS आणि NVS मधल्या शिक्षणीक आणि अभ्यासक्रम तज्ञांचो आस्पाव आशिल्लो. ऑनलायन शिक्षण घेवपा खातीर विद्यार्थी ज्या डिजिटल पद्दतींचो वापर करतात, तशेंच डिजिटल डिव्हायस नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्यो समस्या कितें आसात हाची माहिती ह्या सर्वेंतल्यान एकठांय केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 3. हालींच पंचायत डायरेक्टरान धाडलेले नवे सर्क्युलर पंचायत फोरमान न्हयकारला. ते रद्द करपा खातीर गरज पडली जाल्यार कोर्टातय वचपाची तेंची तयारी आसा. हे सर्क्युलर भायर मारचे. दुसरे खेपे अशे तरेची सर्क्युलरां काडचे आदीं पंच वांगड्या कडेन चर्चा करची अशें फोरमान मागला. पंचायत संचालनालयान आपल्या नव्या सर्क्युलरांत म्हटलां, पंचायत आनी उदरगतीच्या कामा कडेन संबंदीत सगळ्या फायलींचेर सरपंचान सय करप, पूण त्यो हाताळटले वा फुडें व्हरतले उच्चाधिकारी. पंच वांगडी म्हणटात हे प्रक्रियेत वेगवेगळे भागधारक असतात. तातूंत कितें चुकलें जाल्यार लोक सरपंचाक दोशी थारायतले. पळयात. गवर्नमेंट आमकां एक सर्क्युलर काडटा, आमकां विदाउट टेकिंग अस इनटू कन्सिडरेशन गवर्नमेंट सर्क्युलर काडटा, डायरेक्टर ऑफ पंचायताचो एक सर्क्युलर येता, आमकां खबर आसना आनी वी हॅव टू इम्प्लिमेंट ऑल दॅट. सो आमगेली से जाय तेजेर आमकां आमगेले व्यूज घेवपा जाय. आमगे व्यूज घेयनासतना अशें करून डायरेक्ट सर्क्युलर घालप आनी आमकां प्रेशरायज करप पंचायताक, इट इज नॉट फेअर. कोताली ती देव ओनली 9 steps. And for these 9 steps also, आमकां 3 वर्सां 4 वर्सां लागताली त्यो फायल पास जावपाक. 3 वर्सांनी 2 वर्सांनी त्यो फायल पास जावन येताल्यो. आनी आमकां तेच्या चड स्टेप्स घेयले ते. सी, वी वेलकम दिस वॉट एवर द सर्क्युलर इज कम, वी वेलकम, बट ओनली थिंग इज आमकां टायम फ्रेम कितू जातो ती. आनी ती फायल
एक इको गेली थिंग्स ऑन मूव जातली मागीर डीओपी वयतली वी ओनली वॉन्ट टू नो द टायम फ्रेम कितू टायमा भितर ती फायलां कोतून येतली आनी हू इज रिस्पॉन्सिबल कितें जालें जाल्यार बिकॉज द मेन द पर्सन हू सायन्स द फायल इज द सरपंच. So हाल तो agreement you are asking the sarpanch to sign कितें problem जाल्यार then sarpanch is not responsible because there are so many stakeholders who are going to sign the or pass the file whatever the work is tendered. We want a government to have a dialogue with the elected representatives. It has to be decided, discussed, threadbare. If I point out to the clause 4 of the opening and scrutiny of tenders, at point 8, it is very specifically said that comparative statements should be signed by the E and the accountant. But however, the powers of tenders of acceptance is vested with the executive engineer. So what is the panchayat needed here? What is the panchayat doing? The sarpanch is signing the agreement, but all decisions are taken by the executive engineer. If decisions are taken by him, I feel all power should remain with the sarpanch of the village. त्यांना सरकार येवची ना आमच्या त्याचा जबाब दिवपाक आमकांच जबाब दिवचे पडटलो. जेन्ना सरकार खंयचोच सर्क्युलर काडटा तेजेर लेजिस्लेशन जावपाची गरज आसा आनी सर्क्युलर काडचे पयलीं ह्या पुरे एक्ट पळय आसा तेजेर एमेंडमेंट जावपाची गरज आसा. ज्या प्रमाणे आमी कितलेच फर्म कितलेच सरपंच कितलेच आमचे ब्लॉक्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पळय ते आमी हेजेर हेजिटेट केल्ले आसा. सरकाराक मेमोरंडम दिल्लो आहा. डायरेक्टर पंचायताक कितलेच फावटी बरयल्ले आसा की पयले एक्ट एमेंडमेंट करपाक जाय आनी एक्ट एमेंडमेंट करचे पयलीं हेचेर जो ड्राफ्ट आहा तेजेर चर्चा जावपाक जाय तेजेर विचार जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर सारजोरच्यान रमेश नायक रावत. भारताचो आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची 76वी जल्मतीथ देशान बिरेस्तारा मनयली. गोंयभर ह्या निमतान विविध कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. घालुया एक नदर. इंदिरा गांधीची हत्या जाल्या उपरांत 1984 तिचो पूत राजीव गांधीन काँग्रेसीची सुत्रां हातांत घेतली. पिरायेच्या 40व्या वर्सा म्हटल्यार ऑक्टोबर 1984 तो प्रधानमंत्री जालो. 2 डिसेंबर 1989 मेरेन तो ह्या पदार आशिल्लो. 1991च्या मे म्हयन्यांत प्रचार करता आसतना तामीळ एलमाच्या लिबरेशन टायगर्सांनी ताचो जीव घेतलो. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन बिरेस्तारा पणजे काँग्रेसीच्या मुख्य कार्यालयांत कार्यावळीत ताका आर्गां ओंपली. काँग्रेस वावुरपी आनी फुडाऱ्यांनी राजीव गांधीच्या फोटवाक फुलां अर्पून ताका आदरांजली दिली. तशेंच तरेची कार्यावळ फोंड्या जाली. गोवा 365 खातीर ग्लेन कोस्टा, हिरू महाले आनी कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भरमसाट वाडोवन दिल्ल्या बिला आड काँग्रेस परतून शुक्रारच्यान आंदोलन करपाचे तयारेंत आसा. बिलांच्या निश्चित शुल्काचेर 50% सूट दिवन सरकारान लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रयत्न केला, काँग्रेसीचो आरोप. बिलां फारीक करपा खातीर लोकांक पर्याय दिवचे हे खातीर काँग्रेसीन सरकारा कडेन मागणी केल्ली. पूण सरकारान बिलाच्या निश्चित शुल्काचेर 50% सूट दिवन लोकांक फटयल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. वीज मंत्र्यान वास्को येवन 50% सुटी विशीं लोकांक म्हायती दिवची अशेंय तांणी मागला. लोकांक रियलायज जालें की गव्हर्मेंटान आमची फकाणां केल्ली आसा म्हणून लोकांची आमची भर बाजारान म्हणटा अशी लोकांची फकाणां केल्ली आहे गव्हर्मेंटान फक्त हे फिक्स हेजेर चार्जीसाचेर हे दवरपाक. गव्हर्मेंटाक आमी एकूच ऑप्शन दिवन आसले. आमी गव्हर्मेंटाक 4 ऑप्शनां दिलेली. फर्स्ट ऑप्शन जे स्टार्टिंगसून आमी डिमांड केलेलो आसा 2 म्हयन्याची जी बिलां आसा 2 म्हयन्याची एप्रील आनी मेची ही लोकांक गव्हर्मेंटान माफ करची म्हणून ही 2 म्हयन्याची बिलां आसा ही गव्हर्मेंटान लोकांक माफ करची म्हणून आमी डिमांड केलेलो. तेज्या उपरांत आमी तांकां सांगलें जर हे शक्य ना 2 म्हयन्याची बिलां ऑफ करपाक जर शक्य ना जाल्यार सेकंड तांकां आमी ऑप्शन दिल्लो 50% ऑफ करा म्हणून हो तांकां आमी सेकंड ऑप्शन दिलेलें. तेज्या उपरांत आमी तांकां थर्ड ऑप्शन दिलेलें गव्हर्मेंटाक कितें बाबा जे बील फेब्रुवारीन येयलां जे बील कित्याक लॉकडावन मार्चाच्या 22 तारखेचे स्टार्ट जाल्लेले सो जे बील फेब्रुवारीन येयला कोणाक ते फेब्रुवारीचे बील कन्सिडर करचे मार्च एप्रील मे म्हयन्याक लागून. आनी परत तांकां चवथो जो ऑप्शन आमी दिल्लो गव्हर्मेंटाक तो आमी अशें सांगलेलें तांकां जे लोकांक 5,000च्या सकयल बिलां येयला हे 2 म्हयन्याक 5,000च्या सकयल हे 5,000 सकयल बिलां कोणाक येता चडशीं जे मिडल क्लास लोक आसा जे गरीब लोक आसा तांकां 5,000च्या सकयल बिलां येयलेली. हांकां माफ करची म्हणून 5,000च्या सकयल जी बिलां येयला पळय तेंची बिलां माफ करची म्हणून
आनी जांकां 5,000च्या वयर बील येयला तांकां 50% ऑफ दिवचें. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. दिवचल तालुक्यातल्या खण व्यवसायाचेर आरती परती मतां येवपाक लागल्यात. साखळेचो आदलो आमदार प्रताप गांवस म्हणटा लोकांची हलाखीची परिस्थिती जाल्ल्यान हो उद्योग सुरू जावपाकच जाय. जाल्यार मयच्या शेतकारांची खणींच्या विरोधात खर मतां आसात. ते म्हणटात ह्या खणीचे मातयेक लागून आमची शेतां काबार जाल्यांत. देखून जर त्यांचे प्रश्न सोडयले नात जाल्यार कशेच तरेन खणी परत सुरू जावपाक दिवचे नात. सध्या गोंयचो खण व्यवसाय बंद आसा. देखून लोकांक काम ना जाला. बेकारेक लागून साबार अडचणींक लोकांक तोंड दिवचें पडटा. म्हणून खणी परत सुरू जावपाक जाय अशें साखळेचो आदलो आमदार प्रताप गांवस म्हणटा. पळयात. आयज सामके आर्थीक म्हणजे अशी परिस्थिती जाल्यार जवळ जवळ 1 लाख 1.5 लाख सामके लोक बेकार जाल्ले आसा आनी तांकां परत आनी तेंचो पोटा पाणयाचो प्रश्न आसा. एके वटेन हे कोरोना, दुसरे वटेन आर्थीक संकट येयल्लें आसा. तेजेर खरें म्हणटाल्यार मात करून सुप्रीम कोर्टान हेजेर विचार करून खरें म्हणटाल्यार मायनिंग बेगीनच्या बेगीन सुरू करपाची गरज आसा. मदीं आमी जाणा बीजेपीन व्हडलो आवाज केल्लो की मायनिंगान सामकी लोकांनी काँग्रेसवाल्यांनी लुटले, 35,000चो घोटाळो जालो, निमाणी तेजेर कांयच जावना. परत एकदां हांव हात जोडून विनंती करता सुप्रीम कोर्टाक, जी मायनिंग लिजां पयलीं जी आसली तशीच गव्हर्मेंटान तांकां, जरी मायनिंग सेंटर गव्हर्मेंटाच्या अंडर येयली आसा तरी ती परत तांकां बेगोच्या बेगी लिजां दिवन परत चालू करची अशी विनंती करता. मयेकार सध्या शेतांचेरूच जगतात. मया मोठ्या प्रमाणात शेतां आसात. थंयच्या मुळाक खाजून शेतकार संघटनेचो सचिव सखाराम पेडणेकर म्हणटा गांवांत हरीत क्रांतीची गरज आसा, खणींची न्हू. आयज मेरेन खणींनी शेतां काबार केली तितली पुरो आनीक लुकसाण सोसून घेवचे नात. पळयात सखारामाचे उतफर्के. आमचे सादारण 110 शेतकारी ह्या मये गांवांत ही संघटना आसा आनी आमच्या परंपरे पासून, आमच्या जाणट्या पासून ही शेतां आमी करीत आसा. म्हणून मायनिंगच्या प्रादुर्भावामुळे फाटल्या काही वर्सांनी आमची खुबशीं शेतां जी आसा ती पडींग पडली. कित्याक लागून तर मायनिंगची माती ह्या शेतांनी येवपाक लागली. हेच्यो तक्रारी आमी वेळच्या वेळी कंपनी कडेन केल्यो, म्हणून तेची दखल न घेतल्या कारणान आयज ह्या शेतांनी जे उत्पन्न आसा ते खूब प्रमाणात कमी जाल्लें आसा. म्हणून आमची सरकार कडेन मागणी आसा की ह्या शेतांतली खाण माती जी आसा ती बेगोबेग तेंच्यांनी काडून दिवची. नाजाल्यार आमी ह्या भागांत तरी मायनी म्हणटा ते कश्योच चालू करून दिवचे. आमी जो कालचीच आमची मुळाक खाजन संघटनेची बैठक जाली आनी ह्या बैठकीन अशें आमी निर्णय घेतलेलो आसा. जो पर्यंत आमच्या सगळ्या जे तेंच्यांनी दुश्परिणाम केल्ले आसा किंवा शेताची वाट लागलेली आहा ते जो पर्यंत रिस्टोरेशन जायना, झऱ्यांचें रिस्टोरेशन जायना तो पर्यंत मायनिंग म्हणटा ते मयन आमी कशाच पद्दतीन चालू करून दिवचे ना. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. वेरोडच्या सरकारी क्वॉर्टर्सांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. आयज हे क्वॉर्टर्स व्यवस्थीत असले जाल्यार कोणाक तरी रावपाक मेळटलें असलें, पूण फाटले 40 वर्सां सावन ते तशेंच पडून आसात. हे क्वॉर्टर दुरुस्त करून वापरात हाडचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कुंकळेच्या गांवांत सध्या महामारी चल्लेली आसा आनी अशा ह्या कोरोना व्हायरसाच्या महामारीन जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे एम्प्लॉई आसात तांकां भरपूर त्रास जातात. तांकां रावपाक बरे क्वॉर्टर्स नात. आतां हे फाटल्यान तुमी पळयात हांकां 40 वर्सां जालीं हे क्वॉर्टर्स अशेच पडून आसात. हाचेर कांयच सरकारान तेची दखल घेतली ना, रिपेर केली ना तांकां. आनी तेंचे कंडिशन पळयात, व्हेरी बॅड कंडिशनांत ते आज क्वॉर्टर्स आसात. टोटल क्वॉर्टर्स जे आसा हे 10 आसात. आनी ही परिस्थिती आतां पळयली जाल्यार खरेंच आमकां लज दिसता. सरकारान हेची दखल घेवपाक जाय आशिल्ली, कारण आज जे एम्प्लॉई ह्या कोरोना व्हायरसाच्या महामारी भितर काम करतात तांकां व्हायरस घेवन घरा वयचो पडटा. जर हे क्वॉर्टर्स आज बरे आशिल्ले, कंडिशन बरे आशिल्ले जाल्यार आज तांकां हिंगा रावपाक मेळटा आसलें. सो सरकाराक आमी सांगूंक सोदतात, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी सांगूंक सोदतात की हाचेर जाता तितली दखल घेवची, हे इमिजिएटली रिपेर करचे. हेजेर तो चालू आसा जाल्यार तेंगे आतां खंय खंय व्हरून दवरताय पळय. तेंचे कडेन सद्या ऑफिस पयलीं ना, तेंच्या कदंबा येयला हे तेंगे हेड एमआरटी लायनी ऑफिस थिंगा आसा. क्वॉर्टर्स आज पसून कोणी रावलो आमी पळयलें ना. 40 वर्सां जालीं.
आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी तुमची आमची सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.